काल राती टोंका मिरामार हांगासर जे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा, म्हणजे PWDच्या अंडर हे ऑफिस येता, असिस्टंट इंजिनियर त्या जाग्यार बसतात. त्या ऑफिसान एका चोरान चोरी करपाचो यत्न केलो. आयज सकाळी जेन्ना ऑफिसान कर्मचारी येयले तेन्ना तेंच्या लक्षान येयलें की थंयसरली खिडकी जी आहा ती मोडून पडल्या, ग्रिल्स जे आसा ते तुटलेले आसा. ग्रिल्स ओपन करून चोरान भितून एंट्री मारली आनी थंय कितें आसा तें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. पूण चोराचें नशीब वायट आसलें कारण ताका थंय कांयच गावंक ना आनी थंय कांयच कॅश नासलें किंवा चोरपा सारकी वस्तू नासली म्हणून चोराक फायनली खाली हात वयचो पडलो. पूण त्या जाग्यार एक गजाल लक्षांत येयली की ह्या जाग्यार सेक्युरिटी म्हणटा ती कांय दिश्टी पडोंक ना, की अशे फार सकयल प्रयत्न जावं येता. ह्यान पयलीं एक दोनदा अशें जाल्लें अशें थळाव्यां कडसून आयकूंक येता. आनी काल राती सुद्दां हो प्रयत्न जालो की त्या ऑफिसान वचोन चोरांनी चोरपाचो प्रयत्न केलो. एक बरी गजाल की त्या चोरांक कांय गावंक ना, पूण अश्यो गजाली परत जावच्यो न्हू म्हणून डिपार्टमेंटान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. ही असली टोंका हांगासून चोरीची अपडेट. अश्यो अपडेटी पळोवपाक पळयत रावात गोमंतक TV.